आमी वांटो घेता आसतना खेरीतपणी हे मीस हांव भेटयता तुम्हा सोमेस्तां पासत, तुमच्या गांवच्या पासत, तुमचे फिरगोचे पासत, सगल्या आमच्या लोकां पासत, जी कोण हांगासर आयल्यात, जी कोण घरां आसात ती पावंक नात जायत्या कारणांक लागून घोडी ताचोय उगडास आमी कोत्ता. जी कोण पिडेंत आसात, एकसूरपणान जियेतात घोडी, जी कोण जाणटी जाल्यात, अंतुरनार आसात, जी कोण घोडी परदेसांत आसात, सगल्या चौगडास आमी कोत्ता आयज. सगल्या तुमच्या गांवच्या लोकांचेर फिरगोजकारांचेर देवान बेसांव घालूं. आनी तेच भाशेन हांगासर इगोजेन वावुरतेल्या सगल्या कमिटी पासत हांव मागता, तुमच्या खोयरा पासत, कमिटी पासत, तेच भाशेन आमचो पाद्रीगारा पासत, सिस्टरी पासत, सगल्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागून ही पवित्र मिसाची भेट आमी समोर उमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, दर मिसाच्या बलिदानान सुरवातेकूच आमी देवाचें बोगसणें मागता आनी म्हणटा, सोम्या काकलूक कर. हे वरवीं बोगसणें दितोल्या मोगाल बापाक आमी भेटता. कोरीपूण कोरेपणीन आमी दर मिसाच्या बलिदानांत आमची पातकी सोय बोलकून हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो अशें म्हणटा. ह्या विचाराक भावाताचो जबाब आमी दिवया आनी ह्या प्राचीन काळांत बापाच्या शिमेर नासलोलो मोग वळखून जिविताची नवसरणी करून ह्या मिसाच्या बलिदानान जोन एकल्याक कृपा मागुया. देवा मुखार आमी सगली पातकी आमी ओसोक्त जायत्या वाटांनी आमी चुकल्या, पूण गरजेचें म्हणटा तें आमची चूक आमी वळखून घेवप, आमी उठप आनी बापाशीन परत वचप. हें आयचें शुभ वर्तमान आनी आयची वाचपा आनी आयचो सेवा धर्म आमकां सुचयता, आमकां करूंक लायता. देवा मुखार आमी सगली पातकी म्हूण वळखून ह्या वेळार त्याच तुन्या देवा लागीं पातकाचें बोगसणें मागुया. दीस उदेता आनी रात जाता, हें आख्या खिणान बापाचो मोग सदांच आमच्या थंय आसा. पूण दीस उदेताना वा न्हिदूंक वेताना बापाक आमी आर्गां दिवंक वा ताचे बोगसणें मागूंक विसरल्या. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. खाता पिता देव दिता, जेवण खाणा खातीर बापाचो उपकार आमी कितले आटयला.
बरेच दुडू मोडून व्हडलें व्हडलें जेवण केलें. गोरजीवंताचे चिंतीन आसतना जेवणाचो इबाड केलो. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. मनीस बरो कोत्ता ओ वायट आदारता, देवाक स्विकारता ओ ना काडटा, तो देवाक देव ताचो मोग कोत्ता. पूण बरो क्रिस्त बापाक आर्गां दिवंक ना आनी वाट आडलोय क्रिस्त ताचे बक्षणे मागूंक ना. सौम्या काकूट कोर. सौम्या काकूट कोर. आनी सोर पुर्विदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बोगशिताय आनी मोदूर मोवाळ कोणवाळायेन तुजे वेंगेन पोत्तून घेताय. तुज्या दुलोप दोयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राचीत काळार चाकून आमचेर चुकतल्या आमच्या भावा भयणींक खोशेन भोगसूंक आनी उदार काळजान वेगेन घेवंक आमकां तयार कर. एपोरी आमच्या काकूतसारा बापा सारकीं जावन तुजें काळीज आमी दादोशी कोत्तले हांव आनी पास्कांची दोबाजीक परब संतोश भरीत काळजान आमी समोरोंक तोले हांव. हें भाग आमाक सोमेस्तांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता अर्मिदो खरो देव, तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जोशुएक म्हणलें, आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लज तुमचे वयली हाडून उडयली. इस्रायलांतांनी गिलगालाक पेने केलें आनी थंय शेरुकेच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणी पास्कांची परब समोरंबली. पास्कांचे सकाळीं त्याच दिसाचें उत्पन्न तांणी केलें, म्हणजे कोमीर नासलोलो उंडो आनी भाजलोलीं गंवाची कणसां. तेदनातावन म्हणजे पयलेच फावटी त्या दिसाचें उत्पन्न तांणी केलें, त्या दिसातावन माना आनीक पडूंक ना. आनीक माना मेनो नासलो देखून इस्रायलीत लोक त्या वर्सातावन खाना देसान उत्पन्न जातालें तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. सगळीं म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक घडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी स्वतासान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड.
भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक रोवी रोचना. पोरणे गेले आनी आतां सोगले नवे जाले. हें सोगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यांत. आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुन्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोबे आसलो आनी मनशांनी पातकां तांचेर थापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोबे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड चूक केली. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. एक दीस दोन वळसूदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचे शी येताली. आनी फारिसेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी ताचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें ताका दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगलें वगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगीची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरणांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसोड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावोना. तुज्या मानांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचे काळी सुचुल्ले आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली
हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें कांगोस्त्र बेगीचे बेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटांक मुदी आनी पांयांक मांडो घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता तीं आयकुलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सालामोती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवूंक पिवूंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकेणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येयना फुडें तुवें ताचे पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आमी खुशाल जावं पूण तें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये आंकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक दीस म्हाका उगडास आहा, म्हाका पणजे कसलें तरी काम आसलें आनी म्हजें काम करून हांव येवपाचो आसलो रोखडोच. म्हणटकच म्हजी मोटरसायकल हांवें स्टार्ट केली आनी हांव गिरींग सान भायर सरलो, लागलो पणजेक वेचे वाटेक आनी हांव गेलो. पूण हायवेचेरूच उरलो. पणजे टर्न येयलें पूण म्हाका उगडास येवंक ना, कित्याक म्हज्या मनान आनीक जाय तें चलतालें. हांव नीट फुडें गेलो, हायवेचेर सामकोच फुडें पावलो आनी GMC कडेन पावत आयलो तेन्ना म्हाका उगडास आयलो, अरे बाबा हांव कित्याक येयला इतलो पयस, म्हजें काम आहलें पणजे आनी हांव पावलां GMC कडेन आतां. तर हांवें कितें केलें, आसुनी म्हणलें हांवें टर्न मारून दुसऱ्या रस्त्यार हांव परत येयलो आनी पणजे येवन म्हजें काम हांवें केलें. प्रितीच्या बाबडीनो, जेन्ना ही घडणी हांवें तुमकां सांगली, 3 वस्तू आमी पळयता. पयले सुवातेर म्हजी वाट चुकता. दुसरे सुवातेर हांव थांबोवन म्हाकाच उगडास कोत्ता की बाबा हांवें दवरल्या ती वाट सारकी न्हू, म्हजी कितें तरी चूक जाल्या म्हूण हांव वळखून घेता. आनी तिसरें म्हणटा तें हांव घुंवोन पत्तो आयलो म्हळ्यार कितें, हांव परत म्हज्या ठिकाण्यार गेलो. चुकलो हांव, मानून घेतलें आनी सगळें थाऱ्यार घातलें. आमच्या जिवितान अशेंच जावंक जाय. जेन्ना जिवितान आमी चुकता तेन्ना आमी थांबोंक जाय, आमच्या अंतस्करणाची चवकशी आमी करूंक जाय, देवाशी आमी परत येवंक जाय. हेंच आयची वाचपां आमकां सुचयता. आनी भोव करून आयचें शुभ वर्तमान कोणाची खबर आयकली आमी? वेचीक पुताची, द प्रॉडिगल सन. प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या वोपारीचेर आमी बारीक नियाळ करीत जाल्यार 4 यात्रा आसात. देर आर 4 जर्नीज इन दीस पॅरेबल. यात्रा म्हटल्यार कितें जाणा तुमी न्हू, आमी यात्रेक वेता न्हू, केन्ना रोमारी काडटा यात्रा, जर्नी. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या शुभ वर्तमानान, आयच्या शुभ वर्तमानान 4 यात्रा आमकां दिश्टी पडटा. पयली यात्रा म्हणटा ती हो धाकटो पूत आपल्या बापायक सोडून वेता आनी खंय पावता? दुकराच्या गुडान पावता. आपल्या बापायक सांडटा, दुकराच्या गुडान पावता.
फ्रॉम हिज फादर टू द पिग स्टाय ही पयली यात्रा. आनी कसली काय ही यात्रा? पातकाची यात्रा. आनी जेन्ना पातकाची यात्रा जाता, पातकाची यात्रा खंय पावता? दुकराच्या गुडान पावता. पातकाची यात्रा इफेर्नान पावता. इट इज द जर्नी ऑफ रुईन. ही पयली यात्रा आमी पळयता. दुसरी यात्रा खंयची? जेन्ना हो मनीस दुकराच्या गुडान आसता, थंयसर बुकेन वळवळटा, कितें जाता? देवाचें उतर कितें सांगता? उतर उजार करता कितें? तो आपल्या सोयराणान येयलो म्हणटा. ही केम टू हिज सेन्सीस. बाबा कितें हांव कोत्ता? तेन्ना पासून तो सोयराणान नाहलो. तो सामकोच भूल कहो जाल्लो. देंवचारान ताका सारकोच भूल केल्लो. आनी आतां तो सोयराणान येता आनी चिंता, बाबा हांव कोत्ता तें सारकें ना. वॉट आय एम डुईंग इज रॉंग. आय नीड टू गो बॅक टू माय फादर. कित्याक हें म्हजें सारकें ना. तो आपली चूक ओळखून घेता. द इनवर्ड जर्नी ताका आमी म्हणटा. आपणाचीच भितर तो वेता. आपल्या अंतस्कॉनाची चौकशी तो कोत्ता. आपली चूक ओळखून घेता. दिस इज द सेकंड जर्नी, द इनवर्ड जर्नी, द जर्नी ऑफ रिपेंटन्स. प्राचिताची वाट म्हणटा पळय ती गोईंग विथीन युअर सेल्फ. तुजे भितर येवन वचोन तुज्या अंतस्कॉनाची चौकशी करप. तिसरी यात्रा म्हणटा ती खंयची? जेन्ना तो आपल्या सोयराणान येता, आपली चूक ओळखून घेता, तिसरी यात्रेक तो लागता. खंयची यात्रा ती? बापाशी वेची यात्रा. दुकराच्या गुडांसान तो आपल्या बापाशीन वेता. दिस इज द थर्ड जर्नी. प्रितीच्या बाबळीनो, ताका आमी म्हणटा द जर्नी ऑफ रेस्टोरेशन, द जर्नी बॅक टू गॉड. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी चुकल्याव आनी आमची चूक आमी ओळखून घेता, तेन्ना कितें जाता? आमी बापाशीन परत वेता. वी गो बॅक टू द फादर. आनी चवथी यात्रा म्हणटा ती खंयची? आनीक यात्रा उरल्या खंयची? द जर्नी ऑफ रिसेंटमेंट. व्हडल्या भावान ती यात्रा करूंक जाय आसली, पूण करूंक ना तेणेन. कित्याक करूंक ना? कसली यात्रा ती? कितें करूंक जाय आसलें व्हडल्या भावान? येवन आपल्या बापायची खुशालकायेन वांटो घेवंक जाय आसलो. बाबा म्हजो धाकटो भाव जो सांडलोलो तो येयला परतून. देर इज रिजॉयसिंग, लेट मी जॉइन देम. ती यात्रा आसूंक जाय आसली, पूण ना. ती यात्रा तो करिना. वचोना भितर. वयल्यान बापायक आपोवन शीण कोत्ता. इतलें केलां आपणेन आनी तुवें म्हाका कितें दिलें? हो तुजो पूत नायकिणी बराबर भोंवतालो, कितें कितें नाका जाल्लें कोत्तालो, आनी तूं असलो ट्रिटमेंट दिताय ताका? सेल्फ रायचियस, अप्रामाणीकपण, आपूण व्हडलो म्हणून समजोवपी. प्रितीच्या बाबडीनो, ही यात्रा तो करूंक पावोंक ना. ह्यो चारूय यात्रा आमच्या जिविताक आमी लागू करूया. पळया, पयली यात्रा खंयची म्हणलेली तुमकां? पातकाची यात्रा न्हू. पातकाची यात्रा, द जर्नी ऑफ सिन. बापाच्या मोगाक सान दुकराच्या गुडान. द जर्नी ऑफ सिन फ्रॉम द फादर टू हेल. पयले बरें दिसता, मजा आयली ताका. सगलो आपलो वांटो मेळलो, सगले दुडू गिरेस्ताय मेळली. ही वॉज व्हेरी हॅपी. पूण खंय पावलो घेवन? इफेर्नान, दुकराच्या गुडान पावलो. बुकेन वळवळोंक लागलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी सोयतान आमकां असोच नाडटा. तुमकां सांगलां आयज भोंवत आहा तो सगळ्याक न्हू. आमकां असोच नाडटा. पातकान घालता आमकां. ही पुट्स अस इन सिन. आनी पातान घालता म्हणटा कितें? आमकां ताणें रातेर करून दवरला. हे सेट अ ट्रॅप फॉर अस. आनी जेन्ना पातकाच्या घासान आमी सांपडटा, तो आसता हॅपी. तो जांग म्हणटा, पडलो हितूं, जालें. व्हडलो भागीमूत म्हणून दाखयतालो, हितूं पडलो म्हज्या चोपक्यान. द जर्नी ऑफ सिन. जायते फावटी ही यात्रा आमी धरता आनी आमी भुलता. प्रितीच्या बाबडीनो, दुसरी यात्रा खंयची? द इनवर्ड जर्नी, प्राचिताची वाट न्हू. द जर्नी ऑफ रिपेंटन्स. म्हजेच भितर हांव पळयता, म्हज्या अंतस्कॉनाची हांव चौकशी कोत्ता. आय एक्झॅमीन माय कॉन्शियन्स. आनी मागीर कितें करूंक जाय? कुमसार जावंक जाय. आय नीड टू एक्झॅमीन माय कॉन्शियन्स. पातकाची दूख हांवें दवरूंक जाय न्हू. प्रितीच्या बाबडीनो, जेन्ना कोरेज्म आमकां दिला, ह्याच कारणाक लागून दिला. आमच्या पातकांक आमी रडोन पातकाची दूख आमी दवरप, हेंच जावंक जाय. द जर्नी, इनवर्ड जर्नी. आमी आमच्या सोयराणान जायते फावटी येना, आमच्या पातकानूच आमी आसा. आनी जेजू कितें सांगता असल्यांक?
तुमच्या पातकां तुम्ही मोत्तोल्यात म्हणटा. जरी तो तुज्या पातकाक तूं रोडो नाय, देवाचे वाटेर जरी तर तूं येनाय, तुज्या पातकानूच मोत्तलोय तूं. जेजून सांगलेली उतरां म्हजी न्हू. जेजून सांगला वय सांगला. सो दीस इज द इनवर्ड जर्नी. आमचे भितर आमी वचूंक जाय, नियाळ आमी करूंक जाय. वी नीड टू लूक इनसायड. आनी तिसरी वाट खंयची? द जर्नी ऑफ रेस्टोरेशन. तो जेन्ना बापाशीन वेता, दुकराच्या गुडांसान बापाशीन वेता, बापूय ताका पनिशमेंट दिना, बापूय ताका खास लायना. चेड्या आतां येयलाय तूं, चल पयले वच आनी आयदनां घास म्हणोना. तो बेगीन घेता ताका, रिजेक्ट करिना. वयल्यान तो ताच्या बोटाक मुदी घालता. धाकट्या पुतान सगळें ओगडायलेलें, तरी पूण बापूय ताच्या बोटाक मुदी घालता, पांयांक वाणो घालता आनी आंगो अस्त्र घालून दिता, न्हेसयता ताका. ही जावन आसा देवाची काकूट, द मर्सी ऑफ गॉड. प्रितीच्या बाबडीनो, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान जेजू आमकां हेंच कोत्ता. जेन्ना आमचे पातोक आमी रोडटाव आनी जेन्ना बापाशी आमी परत वेताव, कुमसार आमी जाताव, आमचे पातकी जिवीत आमी ओळखून घेताव, गॉड रिस्टोर्स. आमचें सूख जें चोरून व्हेलेलें देंवचारान देव आमकां परत दिता. आमची शांती जी चोरून व्हेलेली देंवचारान देव आमकां परत दिता. तुवें ओगडायलोलें देव तुका परत दिता जेन्ना तूं कुमसार जाता. पूण आमकां सगळें कित्याक मेळना कुमसाराक वेता तेन्ना? कित्याक आमी सगळें सांगना? ओदूच सांगता, ओद दोत्ता आमचे भितर. जेन्ना तूं तुजे भितर ओद दोत्ता, कसलो फायदो? तें तुजे भितर आहा थिंगासर, कुसता तुजे भितर. कुमसार जाता तें बरें जावंक जाय, बरी तयारी करूंक जाय, बरें कुमसार जावंक जाय. सो दीस इज द जर्नी ऑफ रेस्टोरेशन. आनी चवथी यात्रा तुमकां सांगली ती द जर्नी ऑफ रिझेंटमेंट. व्हडल्या चेड्यान ती करूंक ना, व्हडल्या पुतान करूंक ना. तेच भाशेन आमी जायते फावटी कोत्ता. जेन्ना एक मनीस पातकान आसा तेन्ना ताका आमी ब्रँड कोत्ता, हो पातकी मनीस म्हणून, ताचेर थोकटो मारता आमी. पूण जेन्ना तो मनीस बदलता, बरो जाता, आपलें जिवीत बदलता, तरी पूण ताचें नांव आमी चालूच पिड्यार करपाचें. प्रितीच्या बाबडीनो, आप प्रमाणीकपण, हांवूच बरो दुसरी वायट, असलें जायतें आसा आमचे मदें. प्रितीच्यानो, जेजून सगल्यांक मोगान विंगोयले, सगल्यांक जेजून मोगान घेतले. जरी तो देवाची काकूट जाय, आमी सगल्यांक बोगसूंक जाय, सगल्यांक विंगेन घेवंक जाय. हेंच करूंक आयज ह्या पवित्र मिसांतल्यान देवाचो आशिर्वाद आदार मागुया. नोसरलेलें जिवीत आमचें जावं दी. बापाशीन आमी परत वचुया, आमची पातकां धुवन काडूंक हो सोयेग आमी घेवया, बरें कुमसार आमी जावया. फादर सांगतालो ह्या दिसांनी कुमसारां आसतलीं म्हणून. बरी तयारी करून, बेश्टें वयल्या वयर सांगलें गेलें ना, बरी तयारी करून बरें कुमसार आमी जावया. हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान खेरी देवाचो आदार आमकां जोणेकल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पविरार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळो आंकवार सोडलो पोंच घालता ताणें गो सोंसले ताका संसार सोडलो तो मेलो ताका तांणी लिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पविरार बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवें मेल्ल्यांची पोटसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. तोडींच आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान विचल्यात आनी आपल्या आपुरबायेची खेरीत नमुने केल्यात हे सोत वळखूंक आपले पोरजेक मोगाल आनी भोगसणें दितोल्या देवाचो उपकार जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागे
सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत शांती एकचार आनी मोग हाडूंक वागरूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेन्ना एका मनशाच्या जिवितांत शांती आनी दूख येतात तेन्ना तांचें जिवीत निराशी जातात. अशे वेळार ताणें बापाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपले जिवितांत शांती समाधान हाडूंक तांकां फावो तें करपाक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या प्राचीन काळान पातकांतले उठोवन आमचें जिवीत बदलूंक बापाशी वचूंक एकामेकाक खोरी क्रिस्ती नमुने आमी जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. रशिया आनी युक्रेन देशां भितर चलता त्या झुजा वरवीं जायते निसणटण जालां आनी जायत्या निरअपराधी लोकांक मरण आयलां. ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांचे मन उजवाडाय म्हूण आनी मारयेचे विणवणे हें झूज खोबार कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयज आमकां रेतीर दिवन ह्या प्राचीन काळान आमच्या खालसा मनाची नवसोडणी करूंक आदार दिलेल्या फादर सेविलांतांव आनी ताच्या सांगात्यांचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या कार्य सदांच सुफळ जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. दयाळ बापा थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी घातल्या ती तूं स्विकार कर. आमचे जण एकल्याचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या रितीराचो फोळ आमकां मेळोवंक तुजो आदार दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटूनेच्या वेळार गीत गावया C14 देणी आमची. देणी आमची भेटोवंक घालता. आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोलां तूं ओळखिता. स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. मोवा उरो अंतरांत
मोच्या बाबा भयणीनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या त्याग पवित्रतेच्या नांवान सर्वेस्पर मारून घेवं. आम्हा समेस्तांच्या बोदोयाळ बापा, आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं न्हय म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगल्या आमच्या भावा भयणींक काळजांतान भोगसून आनी खालतीपणी तांचें भोगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती कोत्ता. तर ह्या शांतीच्या योजनान आम्हा समेस्तांक बराबर कोरोनायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोदकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्याचो तूं कितलो मोग कोत्ताय आनी तांकां तुजे विंगेन घेवंक केरे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय तें आमकां तुज्या पुता जेजून वोपारींनी आनी आपल्या कोन्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलींय विखट ताची पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रडून पोत्तून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाळ मोवाळ काळीज उतरां वर्त्या संतोसान मुरगोडटा आनी तुज्या सांडलोल्या भुरग्याक तुजे मोगाचे विंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो ताच्या काळजान घालून ताचो आत्मो देवीक जिवान पोत्तून बोधताय आनी स्वर्गीच्या श्रिंगांनी सोबयताय. केरें वर्तें भाग आमचें घर सांडून गेल्ले भुरग्यांक बापायन पोत्तून गोपान घेतलीं. देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती भोव करून स्वर्गार पावलोल्या सगल्या तुज्या इबाड्या भुरग्यां बरोबर तुज्या उपरिमीत काकुतीच्या मोगाचें किर्तन आमी निरोन थोरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रोगोत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो दूत परगोटया Jesu żywot zala, Jesu nowianie tolo, Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowianie tolo. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशा आंकवार देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजेक बागयोन तोर दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजूनच शिकयलेले मागणे ह्या वेळार सगळीं बराबर म्हणुया आमच्या बाबा सोडीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय कित्याक आतां सोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोर दुतांक म्हणले आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सोरांक घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया संसाराचे म्हाका केले आमची काकूट देवाचे शेले संसाराचे म्हाका केले आमची काकूट देवाचे शेले संसाराचे म्हाका केले आमची शांती शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली ओत जावन आसा जिवो जेजू आमचो देव आमचो सोमी जाका आयज
आमी उंड्या सोऱ्या रुपान घेतले हांव आनी जो आयज आमकां उलो मागता आपणाशी परत येयात म्हणून होच जावन आसा जेजू जो आयज आमकां आमंत्रण कोत्ता आमचें पातकी जिवीत सोडून आपणाचे वेंगेन परत वचूंक ह्या आमच्या देवाक शेवक आयल्यान ती आमी सगळीं सुवागी सोम्याक म्हाजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त पसदा वेळार आमी गीत गायतले हांव D22 जिओनो जिओनो. Deus.
जिवीत म्हजे शांतीचे संस्कारेचे सगळ्या सुजांनी हांव ना हेचारान मेळटा जियोनु जियोनु जियेता हांव जियोनु जियोनु जियेता हांव Aunui Ponteo Potu Moce Sove Gesù Aunui Ponteo Potu Moce Sove Gesù Zire Giadu in Ode Santos tus apostolando, os mosando, Siono, Siono, Sieta hao, Siono, Siono. E12. Raita
थंय या. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, आमी तुजीं पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन पोत्तून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आम्हा समेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगलीं बाराबोर आमी तुका दिन वाचतां आनी एकामेकाचें तुजेशी पोत्तून पोत्तोप खुशालकायेन समोरंबून ह्या फुडें आमी एकामेकाक भोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या बाबा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतले हांव म्हूण आतां तुका भास दिता हांव. ती पाळूंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बसूया. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास फादर सेल्वील आंतावन आनी ताचे सांगाती दोग ब्रादर आनी एक भयण तांची बरोबर हो आमकां आयच्या दिसा आमचे फिरगोचेन हो रितीर दिला. तर ह्या रितीरा वरवीं आमकां जाय तो आत्मीक फोड फावो जावंक आनी पास्काचे पोरबेन व्हडा खुशालकायेन आनी दोबाज्यांत वांटो घेवंक आमची तयारी आयज जाल्या. त्या खातीर हांव खेरीत भाशेन घोडीक फिरगोस सभेच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान ताका हांव खेरीत दिनवासता. थँक्यू फादर. आमकां हो दीस दिलो आनी आमचे सांगाता आयलो आनी हो रितीर आमकां सगल्यांक फावो जाल्ल्या खातीर देवाक हारकां, देवाक दिनवास तशेंच फादरीक दिनवास. हो रितीर आमी केला. ह्या रितीराचो जायते आमच्या भाव भयणांनी आमकां आदार दिला. पयले सुवातेर जेवण विलियम आल्मेदा हाणें स्पॉन्सर केल्लें आसा. मानियल डायस हाणें स्नॅक्स स्पॉन्सर केल्लें आसा आनी बोरी देखनार ताणें आमकां हे रितीराक आदार दिल्लो आसा. तशेंच आनिकूय जायतो देस्पेस केल्लो आसा. आनिकूय बोरी एक देखनार तिणें आदार दिल्लो आसा. आपलें नांव सांगिनाका म्हूण सांगलां. आनी तशेंच कोणूय आनीक आदार दिवंक सोदता जाल्यार हेरूय देस्पेस काडूंक मोस्ट वेलकम. तो सगल्यांक जाणें आदार दिला न्हयच दुडवाचो पूण जायतो सहकार आनी आदार दिला. जावं हे सगळीं मांडावळ करूंक जावं आमचो मॉडरेटर जॉन वावुरला, तशेंच आमचे पॅरीश यूथ वावुरल्यात आनी हेरूय भाव भयणी वावुरल्यात. कशे भाशेन आपलो आदार सहकार दिल्ल्या खातीर सगल्यांक काळजांतान दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. एप्रील मे म्हयन्याची पोरगोटणेचो अंक भायर सोदचो आसा. तुमचे लेख, एडवर्टीजमेंट, विशीस बेगीनच दिवंक मागता. निमाणी तारीख जावन आसा एप्रिलाची 3 तारीख. तर बेगीनच पॅरीश बुलेटिनान कितें दिवचें आसा जाल्यार बेगीनच दिवचें म्हूण मागता. आयच्या दिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागयो तांतुनीचो समुदाय तांकांय शाबासकी आनी दिनवास. सोमारा दीस मीस 7:30 आनी मंगळारा दीस मीस सांजे 5:30 वाजता आनी शुक्रारा दीस 5:30 वाजता कुस्साची वाट उपरांत मीस आसतले. अलेक्झांड्रा फुट्टाडो ट्रेकिंग्स थंय रावतालीं तांचे दुसऱ्या वर्साचो उगडास मीस भेटयला. बरी भलायकी मागून बेर्नाद फुट्टात आनी रॉक मोंतेरो आनी कुटुंब भेटयला तांणी भेटयला. सोनवारा दीस तशेंच मीस देवलिंदा मोरायस तिसऱ्या वर्साचो उगडास हे ह्या कुटुंबान मीस भेटलेलें आसा. सकाळीं मीस जातले 7:30 उपरांत शिबित्रीन मागणी आसतली. येता तो आयतार प्राचीन काळाचो 5वो आयतार, डे ऑफ सॉलिडॅरिटी एगेन्स्ट हंगर एंड डिजीज.
तर मिसां जातली आतां आमी एप्रील मायान भितर सोदतले तर एप्रील मायान सामर टायम गरमेचो काळ मीस जातले सकाळी 7:30 8 न्हय 7:30 चोत्रायदोची सकाळी मीस जातले आतां आयताराची 7:30 आनी इंग्लीश मीस सांजे जावचें ना इंग्लीश मीस जातले 9:15 इंग्लिशींतल्यान मीस जातले आनीकूय हेर लोकांनी आमकां आदार दिल्लो आसा ग्रावंडाची सफाई करूंक केदर हे आमच्या भावान 15,000 दिल्ले आसा तशेंच एक बरो देखणार आपलें नांव सांगिनाका म्हणल्यार 10,000 दिल्ले आसा 25,000 वयर आमी आख्खो ग्रावंड साफ केल्लो आसा तशेंच डोनेशन्स दिल्ले आसा 10,000 आग्नेलो आनी रेजिना फेर्नांदीस पोर्तायस तशेंच 5,000 मार्शल आल्फोन्सो ताणें दिल्ले आसा आमचे इगर्जे वाड्यांतलो फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 13,070 आनी 8 रुपया सगल्यांक आदार दिल्ल्यांक आनी हे भाशेन बरे भाशेन आयचो दीस सारूंक तुमी आयिल्ल्या खातीर सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनी दिनवास पयलीं रेतीर सुरू जालो तेन्ना 20 लोक आसलो हांव म्हणटा कितें लोक येयना दिसता रेतीराक मागीर जायतो लोक 80-85 सुमार आसलो सगल्यांनी वांटो घेतल्यांक सगल्यांक भाग घेतल्यांक दिनवासता Father has already thanked Father Seville Antau and I would just like to have a quick word. कोंकणीन आमी जशें म्हणटा देवान ताका दामून चेपून देण्यांनी भरला आनी आयज आमी सगळीं तेजी देणी पळयली and we are thankful that he is using all his talents for the honor of God. Thank you, Father. Yes, please give him a big hand. आतां मीस जाल्या उपरांत सगल्यांनी घरा वयचें न्हू आमची फेलोशीप आमी कंटिन्यू करची आनी चायेन वांटो घेवचो चाव टी एंड बिस्किट्स आर देर फॉर युअर रिफ्रेशमेंट सो इवन इफ यू हॅव नॉट बीन फॉर द रिट्रीट डजंट मॅटर प्लीज continue the fellowship and go in the corridor and have some tea and biscuits, okay? And then there is some food left from the afternoon which we have packed and it is in a good kept in ready-made containers, so those who want can take it away, okay? So that there will be no wastage, and we request everybody to please take some of those containers of the food and you can have it in the evening. Thank you, and once again thank you all for coming for the retreat. सोबी बी रावया प्रितीच्या बाबडीनो निमाणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं केरी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पादविकाराक फादर एमेरिको ऑर्लांदो मार्केस खंयच्या नांवान उलो करता तो नको हांव फादर पूण केरीत ऑर्लांडो केरी देव बरें करूं म्हणटा फादरान आमंत्रण दिलें म्हाका आनी आयज बरे भाशेन तेणेन म्हाका घेतलो फादराक हांव बरी भलायकी आवडटा देवान ताचेर जायतो आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून तेच भाशेन आमचो भाव जॉन लॉपेज आनी तेच भाशेन हेर दुसरे आमचे खोयराचे वांगडी आनी सगळीं कमिटीची मेंबरां जाणीन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनीक जायते बरे भाशेन मांडावळ तुमी केली सगळे बरे भाशेन मांडून हाडले तुमकां शाबासकी आनी रितीराचो बरो फळ तुमकां मेळचो इतलें हांव आवडटा जेवण उलयतालो तेन्ना एक निमाणें तेणें सांगलें जेवणाचीं पॅकेटां जेवण वेस्ट जायना जावपाक पॅकेटांनी घालून दवरल्या खूब बरें दिसलें म्हाका आमी पासून तशेंच करता आयज काल जेवणाचो इबाड खूब जाला मातशें कितें फुंगसांव आहा जेवणाचो इबाड आमी करता जेवण भायर उडयता दोणांक घालता बरें न्हू तें तर बरें दिसलें म्हाका अशें तुमी जेवणाची पॅकेटां केल्यांत म्हणून आनी उगडास तर केन्ना तुमच्या घरान पासून फुंगसांव आहा कितें जेवण उरत कितें उरत बरी पॅकेटांनी घाल दी कोणाक नाजाल्यार फूड बँक घाल्लेले आहा सगळे कडेन हांगा तुमच्या वाटेन ना फूड बँक ना आसूंकूच जाय गुडे कोंगोटी वाटेन नेरूल आहा म्हणटा फादर फूड बँक आहा तुमच्यांनी वचोन त्या फूड बँकान घालूंक जाता त्या फ्रिजरान दवरूंक जाता एवरी टायम ती क्लियर करता ती येवन वता आनी मागीर गरिबांक दिता तर हे भाशेन तुमी करचें तुमकां म्हजी खेरीत शाबासकी आनी देव बरें करूं देवाचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार शेवटाक गीत करुया F7 जेजूक आमचे मदें दवरून
मोदे दवरून एकामेकाक प्रिती दिवून सोलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची कोण जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रिती दिवून सोलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची कोण जेजूचो मोगार रस्तो आमी दवरया तेऱ्या साकरी जेजून केली तेऱ्या साकरी आमी दवरया तेऱ्या साकरी जेजून केली तेऱ्या साकरी आमी दवरया